सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायर रावन तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. येवकरिस्तांतल्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो, आमकां सर्वांक कळीत असो एक अनुभव वांटून हो शर्माव सुरू करूंक खुशी व्हरता. कुटुंबा विशीं उलयतना एका कुटुंबान तांच्या नेणट्या बाळाक पवित्र स्नानाचो संस्कार दिवच्याक वा वॉल लावच्याक ही गरजेक हाडचें घडीत म्हज्या मतींत येता. कितलें सुंदर दृश्य तें. आवयच्या हातांत कितलें सोबीत तें बाळ. भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवची ती आवय, कुशीन आसता तो बापूय, भोंवतणी तो आजो आजी, ती भाव आनी भयणी, ती पोदोर्न मोदोर्न, ती लागशिलीं, ती सैरीं दैरीं. नातालांचें दृश्य थंय उबें जाता. पवित्र स्नान दिवचें नीज अर्थान कुटुंबाचो संभ्रम आनी पवित्र सभा म्हणल्यार व्हड कुटुंबाचो संभ्रम तो. आनी ह्या वेळार कितें जाता? दारवट्या कडेन स्वागत, उपरांत इगर्जेंत आल्तारी मुखार भावार्थाची उसारणी, कपलार उदक वतून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेच्या नांवी पवित्र स्नान दिवची रीत, उपरांत तेलान पवित्र माकणी, धवी नेसन घालप आनी उपरांत पेटलेली वात दिवप. आनी शेकी येता एक अपुरबायाची रीत जाका म्हणटात एफाता वा उक्तें जावं. आनी हेंच आज म्हजो अनुभव वांटप जावन सांगूंक जाय आसलें. म्हणजे पवित्र स्नानाचो मनियारी आपल्या आखंड्यान भुरग्याचे कान आनी तोंड आपडता आनी म्हणटा, सोमयान जेजून भेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली, तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपलें उतर आयकून घेवंक आनी भावार्थ उच्चारूंक तो तुका फावो करूं. आपलें उतर आयकून घेवंक आनी भावार्थ उच्चारूंक तो तुका फावो करूं. पवित्र स्नान भावार्थी जिणेची सुरवात, क्रिस्तांव जिविताची सुरवात. आनी ते सुरवातेंतच रोमल्या आनी एक सुरवात, आनी ती आसा देवाच्या उतराचें आयकप आनी देवाच्या उतराची परगटणी. म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक, हर एका भावार्थ्याक कान, जीब आनी तोंड आसलेल्याचो प्रमुख उद्देश मात्र हांगा व्यक्त जाला न्हय. बगार देवाचें उतर ह्या उद्देशाचें केंद्र जाल्लें दिसून येता. तर पवित्र स्नाना वेळी एका कुटुंबाचें, हाजीर आसच्या सर्वांचें आनी एके पवित्र सभेचें मागणें आनी आशा त्या भुरग्यान देवाचें उतर आयकून तें परगटूंक जाय म्हणली. आनी हें सत विसरूंक जायना तसलें, आनी हें सत गंभीरायेन घेवंक जाय. आज देवाच्या उतरा संबंदी वो वापरबायेचें शुभ वर्तमान आमी आयकलें. काणी फिल्म कोणाक पसंद ना? हे काणी वा फिल्म वा सिरियल बरें आसा वा ना तें सर्व विश्लेशण करून सांगतात न्ही. आतां सुवार्ता, वांजेल वा वांजेलाचे पाठ हे काणी म्हणले परी घेवन विश्लेशण करचे विद्येक वा विज्ञानाक वृत्तांत विमर्शो, काणये विमर्शो वा कथा विमर्शो अशें आपयतात. इंग्लिशांत हाका नॅरेटिव्ह क्रिटिसिजम म्हण नांव आसा. आजकाल
पवित्र पुस्तकाचे पाठ समजोवच्यांत वृत्तांत विमर्शो बारीस प्रसिद्ध जाला. ह्या विमर्शांत एका वांजेलांत येवचे पात्रधारी कोण, त्या पाठांतलें गणित खंय घडटा, थंय कितें जाता, काणयेक गुंडी वा ट्विस्ट कशें मेळटा, काणयेचो प्लॉट कसलो वा काणयेंतलो प्रमुख गांच कसलो, काणयेचो संदेश कसलो, हें सगळें प्रमुख जाता. ओटव्यान आज आमी आयकलो वांजेल अशेंच वाचल्यार कसो जायत. तर आयच्या वांजेलांत आसची पात्रधारी कोण? जेजू, ताचे शिश्य, ताची आवय, जेजूची भाव आनी भयणी आनी लोकांचो मोव. ही सुवार्थेंतली गजाल खंय घडटा? घरा भितर आसा जेजू आनी भोंवतणी ताचे शिश्य आनी लोक. आनी घरा भायरय थोडीं आसात. थंय आसा एक दृश्य, घरा भायर आसा ताची आवय आनी भाव आनी भयणी. काणयेन कितें जाता? कोणगी जेजूक आपोवंक धाडटात, तुजी आवय आनी भाव भायर रावल्यान, आनी तुका विचारतात अशें म्हणटात. जेजू कितें करता? जेजून कितें करीचें? एक मिनीट रावा, आतां येता, 1 मिनीट प्लीज अशें म्हणून जेजून वचून तांकां मेळजे. आतां आसा ट्विस्ट. जेजू काणयेक एक व्हडलें ट्विस्ट दिता. आमी सामान्य जावन चिंची गजाल आतां वळटा पाळटा जाता. आनी जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव? हांगा आसात, थंय भायर आसली न्ही, हांगा भितर आसली. हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. वा, कसलें एक ट्विस्ट, कसली एक गुंडी, काणयेक कसलो एक टर्निंग पॉयंट. सुवार्थेंत जेजून आपल्या कुटुंबाचें व्याख्यानच वा डेफिनेशनच बदलून सोडलें. लुकाची सुवार्ता हिंच उतरां अशें घालता, जी कोण देवाचें उतर आयकून तेपणी करताच तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. तर वांजेलिस्तांनीच विवरल्या प्रमाणे देवाची कुशी करची म्हळ्यार देवाचें उतर पाळचें आनी ते परी चलचें. सुवार्थेंत जेजूच्या उतरांनी दिवचो संदेश कुटुंबाचें व्याख्यान बदलिता, तशेंच संबंधाचें व्याख्यानय बदलिता. जेजू प्रमाणे संबंध आनी कुटुंब रुपीत जावचें देवाच्या उतराच्या आदारार वा तें आयकुपाच्या आनी पाळपाच्या आदारार शिवाय रक्त संबंधाच्या आदारार न्हय म्हणलें स्पश्ट जाता. देवाच्या उतराच्या आयकोपांत आमी भितरलीं मनशां जाता, घरचीं मनशां जाता. देवाच्या उतराच्या आयकोपा आनी पाळपा वरवीं आमकां देवाचेच गूट कळीत जातात, उगडापण कळीत जाता, भितरले गूट कळीत जातात. आमी येदोळसो सोदून काडलेल्या प्रमाणे पवित्र स्नानांत एक व्यक्ती पवित्र सभेंत भितरलो व्यक्ती जावंक पावता, तशें देवाच्या उतराच्या आयकोपा मुखांतर आनी पाळपा मुखांतर एक व्यक्ती जेजूचो भाव, भयण, आवय आनी संबंदीक जावंक पावता. घरचो मनीस, कुटुंबाचो मनीस, तो भितरलो मनीस. देवाचें उतर आमकां दैवीक संबंधांत भितरलीं मनशां करून सोडता. आज आमकां ह्या देवाच्या उतरान दिवचें ट्विस्ट स्विकार करूंक धैर्य जाय. त्या उतराची सकत विशेष, देवाच्या उतराची सकत सोदून काडूंक आज आमकां आपोवणें आसा. तें आमची कुशी बगलेक दवरून देवाची कुशी स्विकार करूंक आमकां प्रेरीत करता. ते दिशेन देवाचें उतर आमची काळजां मनां पेटयता. एम्माउसाचे वाटेर कितें जालें आमी जाणाव. जेजून आपणा विशांत पवित्र पुस्तकांत सांगलेलें सगळें शिसांक विवरून सांगलें. तेन्ना तें परिवर्तन जालें. देवाचें उतर आयकून जेजूचे वळखीन ते पिकले. आमचे संगी राव म्हणून सांगूंक शकले. जेजू तांकां भितरलो जाता. उंडो मोडटना ताची वळख धरलेले ते अशें म्हणटात. वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवं नासतना आमचें काळीज आमचे भितरच पेटतालें न्हय. तक्षण ते जेजूक परगटूंक फुडें सरतात. काळजां पेटची म्हळ्यार भरवसो जिवो जावचो, निरासपण पयस सरचें, जेजूक घरा आपोवंक मन जावचें, जिवा भितरच ह्या क्रिस्ताक साक्ष दिवंक प्रेरण येवचें. आज
कुटुंबाच्या हर एका निरासपणाचो अनुभव बरवशान बदलूंच्याक काळजां पेटच्याक जेजूक ताच्या उतरान आमचे लागीं उलोवंक सोडच्यान मात्र साध्य म्हणलें आमी सोदून काडूंक जाय. वर्बम डॉमिनी वा सोमयाचें उतर आपोस्तलीक पत्रांत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान स्पश्ट तरान देवाच्या उतरा आनी क्रिस्तांव कुटुंबा मदलो तो संबंध दाखोवन दिला. देवाचें उतर हर एका कुटुंबाक आपली खरी अस्मिताय कळीत करता. प्रस्तुत परिस्थितींत कुटुंबा जिविता विशीं उदेवच्यो सर्व समस्या फुड करूंक पवित्र पुस्तकांतल्या देवाच्या उतराक पाटी वचूंक पापा उलो दिता. देखूनच कुटुंबा जिविताची भितरली गजाल वा दैवीक मांडावळ समजूंक देवाचें उतर आमकां प्रेरण जाता. उत्पत्ती पुस्तकांत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवडता आनी ती दोगांय एक कूड जातात म्हणली गजाल आसा. सुवार्थेंत देवान जें जोडिलां तें मनशान मोडूं नये म्हणून जेजून लग्नाचें गण एका संस्काराच्या स्थानाक उबारलेली गजाल आसा. आनी सांब पावलाच्या पत्रांत एका जोड्यान प्रावादी उतरां उसारन म्हणजे तुजो मोग करतलो करतली, विश्वासी रावतलो रावतली आनी गौरवान लेखतलो लेखतली म्हणून करच्या समर्पणांत जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदलो एकवटूच व्यक्त जाला म्हणल्यार सताची गजाल आसा. ह्यो सर्व गजाली कुटुंबा जिवितांत देवाचें उतर कितलें मिसळून गेलां आनी रोमोन गेलां म्हणल्यार रुजवात. पवित्र पुस्तकांतलीं ही 7 जाणां जावन देवाच्या उतराचे उबेन आनी दावेन पेटची कुटुंबां देवाची कुशी करची भागी कुटुंबां रुता करूंक पावतात. हांवें सुरवातेरच उल्लेख केलो तशें देवाचें उतर आपल्या भुरग्यांक परगडचेंच आवय बापायची पयली जबाबदारी म्हणून वर्बुम डॉमिनी शिकोवन दिता. देवाच्या उतराचो उद्देशच आमकां सर्वांक शिक्षीत करचो म्हणलें आमी जाणा जावयेत. कित्याक सांब पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत सांगता देवाच्या प्रेरणाकाल बरयिल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, चुकेल्ल्यांक बेस्टावंक, चुकी तिदवूंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो सेवाक पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देवाच्या उतराक काळीज उगडची कुटुंबां मात्र हे सर्व कुटुंबांत जब्बर रितीन जारी करूंक पावतीत. देवाच्या उतराच्या मोगान भरलेलीं कुटुंबां देवाच्या उतरान प्रेरीत जातात आनी देवाच्या उतराचें आध्यात्मिकपण आपणे करून घेवंक शकतात म्हणच्यान दुबाव ना. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र ही गजाल सोंपेपणी आमचे समोर दवरता आनी म्हणटा देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें, भाजल्ले दोनदारीचे तलवारी प्रचड कातरूंक शकता तसलें, मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तें पारखिता. कुटुंबांत मात्र न्हय, एक व्हड फिरगज कुटुंबांत सयत ही उतरां भोव वापरबायन जारी जावचें आमी पळयत. आमी ह्या कोरोनाच्या काळार आसां देखून आमकां मास्क, सामाजीक अंतर आनी सॅनिटायझर ही भास समजता. मिसां वायताराच्या संदेशांत पापा साहेबान सांगलेलें कांय थोडे बदलावनेन सांगचें तर हेब्रेवांक बरयल्ल्या उतरां प्रमाणे देवाचें उतर कुटुंबाच्या सांद्याचें हर एक मास्क काडून उडयता आनी प्रामाणीकपण हाडून येता. कुटुंबांत कसलोच नाटक नासतना, दाखोवपा खातीर कितें करनासतना सर्व शीद मनोभावान एकामेकाच्या हुस्क्यान करूंक साध्य जाता. देवाचें उतर सर्व रितीचो अंतर म्हणजे राग आसो, मोसर आसो, असमाधान आसो, नासमजीकाय आसो, दुस्मानकाय आसो अंतर काडून उडोवंक आनी कुटुंबाच्या संद्यांनी चड आनी चड लागीं येवंक आनी एकवटीत जावंक, एकामेका स्पंदन जावंक, एकामेका गरजांनी पावोवंक आनी सुखादुखांत वांटेली जावंक आदार दिता. तेच परी देवाच्या उतरांत असलें दुसरें सॅनिटायझर आसचें ना. ते आमचे सर मनोभाव परकिता, ते आमचे सगळे मनोभाव पारखिता, नितळ करता आनी गुण करता, जिणी परिवर्तनाक प्रेरण दिता. देवाचें उतर आमकां संपूर्ण नितळ करून सोडता. आमच्यो वायट सवयो, वायटाक वडचें सर कातरून उडोवंक देवाचें उतर शकता. ह्या दिसांनी सिनोदा विशीं जायतें आमी आयकलां.
पवित्र सभा म्हणलें सगळें कुटुंब सांगाता समकोनची पवित्र सभा रुपीत जाता. सांगाता समजूनची पवित्र सभा एकवट वांटेली पावन मिसांव म्हणल्यार देयाकाल सांगाता येता. पूण एक गजाल हांगा भोव नाजूकायेची. सांगाता समकोनची पवित्र सभा रुपीत जावचीच देवाच्याच आत्म्यान देवाचें उतर आयकूंक आनी पाळूंक आमकां उजवाड दिवच्या वरवीं म्हणलें विसरणाये. एक व्हड कुटुंब जावन पवित्र सभा म्हणलें कुटुंब कशें फुडें सरूंक जाय म्हूण पारखोवनी डिजर्नमेंट वा व्हरून पळोवचें ह्या सिनोदान चलतना पयल्यान पयलें ह्या पारखोवणेचो स्वास जावन आसचो पवित्रत्नो देवाच्या उतराक आमचे कान नीट करूंक आनी आमची काळजां उक्तीं करूंक उलो दिता. देवाच्या उतराक कान दिता आसतना जावं आमच्या कुटुंबाक वा पवित्र सभा म्हणल्यार व्हडल्या कुटुंबाक फुडें वेची वाट सारकी दिसता. आज आमी जेजूचे आप प्रगटणेचें फेस्त संभ्रमलें. त्या उदेंतीच्या ज्योतिशींक नेकेत्र मात्र पावना. ते जेरुजालेमाक येवन पवित्र पुस्तकांत त्या बाळका विशीं सांगलेलें सोदून काडटात. जर त्या उदेंतीच्या ज्योतिशींक विद्वानांक आनी शिकप्यांक जर त्या कावणेर जल्मल्ल्या बाळकाक सोदून काडूंक देवाचें उतर गरज पडलें तर ताच्यागी चड मापान त्या जेजूक भेटोवंक आमकां ताची गरज आसा. कुटुंबांतल्या मोगा विशीं पापा फ्रांसिसान दिल्लें आमोरीस लेतिशिया वा मोगाचो सुंतोस आपोस्तोलीक पत्र फाटल्या वर्सांनी आमी दाराबास्त जरयलां. आनी जरयतना गंध जरयले परी जावन कुटुंबाचो परमळ आमी जोडला. त्या सगळ्या आपोस्तोलीक पत्रांत कुटुंबाची ती घमंडाय आध्यात्मिकताय कुटुंबाची घडावळ कुटुंबाची जबाबदारी आनी मिसांव विवारीत आसतना एक गजाल स्पश्ट जाता. हर एका कुटुंबान पवित्र पुस्तकाच्या पाठांनी रिगोवंक जाय आनी रोंबोवंक जाय. ह्या मुखांत्र कुटुंबाच्या हर एका संध्यान तांचें जिवीत पवित्र पुस्तकाच्या उतराच्या बुनयादीचेर बांदून हाडून जेजूचे ओपारींतलो कडपार घर बांदलेलो बुद्धवंत घर बांदपी जावंक आमी जाता आनी जातलें. हो नियाळ आखेर करच्या वखता एक उतर भावां भयणीनो आमचे हर एकल्या कडेन ल्हाना आनी व्हडां कडेन आमचेंच म्हणलें पवित्र पुस्तक आसूं. तें आमकां मोगाचें जावं तें आमच्या कुटुंबाचो अलंकार जावं आनी जिविताची दिशा दाखोवचें हातेर जावं. तें दिसान दीस आमी वापरया. ताच्या मोगान पेटया. आमच्या सर कुटुंबाच्या कार्यांनी सबनांनी आनी बऱ्या फाल्यांत देवाचें उतर आमच्या कुटुंबाचें मार्गदर्शन जावं. देवाचें उतर वाचया त्या प्रमाणे वाचया वा जियेवया. तें नियाळया तें शिकया आनी शिकोवया.